Osmaros chikadito ka Watia papantul modiloy Moy minap nasar kokelon Jesu mo siya sorvonara Osmaros chikadito ka Watia papantul modiloy Moy minap nasar kokelon तुमकां सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं. तुकाय देव कृपा दिवं. ह्या मिसा बलिदानान आतां आमी वांटो घेवया. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नांवीं. आमेन. आमचे सोम्य जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. प्रितीच्या म्हज्या भावा भयणीनो, आयज जेजू क्रिस्ताच्या जल्माचो दीस म्हूण आमी साजरो म्हूण करता. आयच्या ह्या मिसा बलिदानान आमी वांटो घेवंक म्हूण हांगा आयल्या. आनंद भरीत काळजान मनांनी आमी सदांच देवाक आमच्या जिवितान एक्सेप्ट म्हूण करता आनी तेन आमकां सोडवण म्हूण दिलां म्हूण त्याच भावार्थान विश्वासान ह्या संवसारी जिवितान जियेत आसतना आमी सदांच म्हूण देवाच्या उतरा प्रमाणे आमचें जिवीत जिवंक म्हूण आमी प्रयत्न म्हूण करता. तरी पूण आमकां जाणो आसतना कितें बरें कितें वायट आनी खंयचे भाशेन काळोख आनी उजवाडान फरक करून तरी पूण काळोखाच्या रस्त्यान आमी वेतांव आनी पातकांनी म्हूण उरता. पूण आमचो सोडवणणार सदांच आमचें जिवीत उजवाडायता. उजवाडा वरवीं तो आमकां नितळ करता आनी त्याच उजवाडान तो सदांच आमकां हाडटा. पूण तरी पूण बरेच फावट आमी वाट चुकता. कित्याक म्हूण आमच्या स्वार्थाक लागून आमच्या जिवितान जी अडखळ्यो आसात ते वरवीं आमी पातकान रावता आनी त्याच वरवीं देवा सरशिले पयस म्हूण वेता. पूण आयच्या ह्या परबे दिसा जेजू जो आमच्या जिवितान येयला तेचेच वरवीं सदांच भावार्थान जर तरी आमच्या जिवितान कश्ट त्रास आनी दूख आमकां सोसूंक म्हूण पडटा तरी पूण तो आमकां कृपेन भरतलो म्हूण ह्याच भावार्थाक विश्वासी रावन आमी फुडें म्हूण वेता. तर आतां म्हज्या भावा भयणीनो, ह्या मिसा बलिदानान वांटो घेता तेन्ना आमच्या अंतस्करणा भितर ज्यो थोड्यो पातकां जावन आसात त्या सगळ्या पातकांचो उगडास धरून आमी सगळीं म्हणया. हांव पातकी सर पदवीदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत भागवयीन सदांच आंकवार मोरी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आपल्या सुरेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवीदार देव आमची काकूत करून आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक. आमेन. Shanti, Tacha
जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सौम्या देवा देवाचे शेणी तू संसाराचे पाप काढाय आमची काकूत कोर तू बापाच्या उजव्यात बसलाय आमचे मागणे ऐकून घे महिमा देवा स्वर्गी आणि शांती त्याच्या इष्ट संसारी कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे मोहिमे जेजू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर महिमा देवा स्वर्गी आणि शांती त्याच्या इष्ट संसारी प्रार्थूया. शासनाच्या आनी सर पदवीदारा देवा, पृथ्वीचेर जेन्ना काळोख पडलोलो तेन्ना तुजो शासनीक शब्द उजवाडांतलो उजवाड स्वर्गांतावन देंवून आयलो. फाट्या पोरी उदेंतलो तुज्या पुताच्या दुलोप उजवाडान आमच्या गिन्यानाचो काळोख पळोवंक वचूंक आनी ताचें जिवीत सुर्याचे किरणावरी आमचे स्वयं नवे जिवान भरूंक आनी आमची काळजां स्वर्गीचे शांतीन भागी करूंक हें आमी मागता. त्याच आमच्या सौम्य तुज्या पुता वरवीं तो खरो देव जो पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता शासनाच्या शासनांक. आमेन. इसायास प्रवक्त्याच्या पुस्तकावले वाचप. कितलीं सोबीत पावलां तीं दोंगरा वयल्यान चलून येता ताची बरी खबर तो हाडटा शांती सोडवून परगोडटा अशें तो शिवनाक सांगता. तुजो देव राजवट चलयता चीत दिवन आयक. तुजे राखणे आपलो ताळो वयर काडटात ते सगळे एकाच ताळ्यान आड्डोतात. कित्याक सर्वेस्पोर सियोनाक परतून येता तो आपल्याच दोळ्यांनी ते पळयतात. गोठ्ठान जालें जेरुजल्याच्या गोरा निवासानो कुशालकायेचे उद्गार सुरात. कित्याक सर्वेस्पोर आपले पोरजेक बुजयता जेरुजल्याची सोडवण करता. सर्वेस्पोर आपलो बावलो झुजाक तयार करता आनी पृथ्वेचो सगळ्यो शिमो आमच्या देवाची सोडवण पळयतल्यो. देवाचें उतर हें. देवाचे वडपकार. आमचो जबाब गावून असो जातलो. शेकान शेक पृथ्वीचेर देवाची सोडवण फांकली. सर्वेस्पराक रचून गाव नवें गीत सुंदर सोबीत. ताणें केली उचोर्यां उजव्या हाताच्या बोलान आनी पवित्र बावल्यान जोयत व्हरून सोडवून दिली. इस्रायलाचे कुलीथाय आपलो तीर विस्वासी मोग मनान दोन सर्वेस्परान आपली सोडवण परगोटली. राष्ट्राच्या दोळ्या मुखार आपली नीत दाखोवन दिली.
शेकान शेक पृथ्वीचेर देवाची सोडवण फांकली. आख्खे पृथ्वे गोणगोणा सोरेस्पराच्या मनाक कुशाल गितां घडोवन गाव. आनंदाचे उल्हास सोद. Shekan shek prithumiche Devachi sodvon fakli. किनोऱ्यो हातान धरून वेगवेगळी वाजोंतरां घेवन सर्वेस्परा गितां गाव. तुतुर्यो शिंगां वाजोवन सर्वेस्परा रायाची ठणठणीत वखाणी कोर. Shekan shek prithumiche Devachi sodvon fakli. हेब्रेवांक बरयलेले चिटी वेले वाचप. भावा भयणीनो, मागां जायते पावटी आनी वेगवेगळे तरेन प्रवाद्यां वरवीं देव आमच्या पुर्वजां कडेन उलयलो. पूण शेवटाच्या दिसांनी ह्या आमच्या काळार पुता वरवीं तो आमचे लागीं उलयलो. ताका देवान सगळ्या वस्तूचो दायची केला. ताचेच वरवीं सगळी प्रितूम रोचल्या. तो देवाच्या वैभवाचो पोरजोळ आनी ताच्या स्वयंभाचो संपूर्ण उपकार दिगून आपल्या शक्तिवंत शब्दान आख्खो संवसार तो सांबाळटा. आनी पातकाचे मेलेपण काडल्या उपरांत स्वर्गार तोर देवाच्या उजव्याक बसला. जितले देवदूतांवून श्रेश्ठ नांव ताका दायजीपणान फावो जालें तितलो तो तांचे वून व्हड. आनी खरेंच खंयच्याच दुताक देवान केन्ना तरी अशें म्हटलां जायत, तूं म्हजो पूत, आज हांवें तुका जल्म दिला. आनी तशेंच हांव ताचो बाप आनी तो म्हजो पूत. त्या भायर आपल्या मालगोड्याक संवसारांत पाठयतना तो म्हणटा, सगळे देवदूत ताका नमस्कार करूं. देवाचे उतर हें देवाचे व्हड उपकार. उद्गार. दिसांमध्ये पवित्र दीस आज आमचेर उदेलो, कित्याक आज एक व्हड संवसाराचेर पडजोडला. येयात सगळ्या राष्ट्रांनो सोमयाक नमस्कार करात. सर्वेस्पर तुमची सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सांजो वापरमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सौम्या. अरोंबाक शब्द आसलो आनी शब्द देवा सवे आसलो आनी शब्द देव जावन आसलो. सुरवातेक तो देव देवा सवे आसलो. ताचे वरवीं सर वस्तू रोचलात आनी रोचलेल्यो वस्तू मदीं ताचे विणून आयलोले कांयच ना. ताचे सवे जिवीत आसले आनी ते जिवीत जावन आसले मनशाचो उजवाड.
उजवाड काळोखान परजळता आनी काळोखान उजवाडाक आतापून ना. देवान धाडलेलो कोण एक मनीस आसलो, ताचें नांव जुआंव. सगळ्यांनी भावार्थ दवरचे खातीर उजवाडा विशयी गवायकी दिवंक म्हूण तो गवाय कसो आसलो. तो आपुणूच उजवाड न्हय, पूण उजवाडा विशयी गवायकी दिवंक तो आयलो. एका मनशाक उजवाडायतलो नीज उजवाड शब्द जावन आसलो. तो संवसारांत येतालो, तो संवसारांत आसलो आनी संवसार तांचेच रचलोलो, तरी संवसारान ताका वळखूंक ना. आपल्या मदें तो आयलो आनी ताच्याच पर्जेन ताका मानून घेतलो ना. पूण आपणाक मानून घेतले समेस्तांक आपल्या नांवाचेर विश्वास ठेवतल्यांक देवाची भुरगीं जावचे ताणें देणें केलें. हांकां रोगतान न्हय, कुडीचे वंदोवेन न्हय, मनशाचे कुशयेन न्हय, पूण देवान जल्म दिला. शब्द मनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो. तो कुरपेन आनी सोतान भरलोलो. ताची महिमा आमी देखला. ही महिमा बापाच्या एकल्याच पुताची खासगी महिमा. ताचे विशयी गवाय दिवंक जुआंवान आर्डून म्हणलें, तो म्हजे उपरांत येतलो खरें, तरी म्हजे आदीं आसलो देखून तो म्हजेहून व्हड. अशें म्हणून हांवें तुमकां जाची खबर सांगला तो होच. आनी ताचे संपूर्णायेंतली आमी सगळीं घेतात कुरपेर कुरपा, समोर्त मोजेसा वरवीं दिल्ली कुरपा आनी सत जेजू क्रिस्ता वरवीं आयल्यात. देवान कोणें कधीच पळोवंक ना, पूण बापाच्या गोपान आसा त्या एकल्याच पुतान ताची वळख आमकां दिला. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें वाकानी धोका क्रिस्ता. प्रितीच्या म्हज्या भाव भयणींनो, आयज एक आनंदाचो दीस म्हूण आमच्या सगळ्या क्रिस्ती भावार्थांच्या जिवितान आमचो सोडवणदार आमचे मदें म्हूण आसा. तो आयज आमच्या ह्या संवसारांत आमकां सगळ्यांक सोडवण दिवंक म्हूण आपल्या बापाची कुशी पाळून तो ह्या संवसारांत म्हूण आयलो. खेरीत भाशेन जेन्ना आमी आयच्या ह्या परबे दिसा सगळे वाचपांचेर नियाळ म्हूण करता, जेजू कोण म्हूण जावन आसा. जेजू जावन आसा देवाचो एकलोच पूत. आख्खे संवसाराचो देवान मोग केलो, म्हणून तेन आपल्या एकल्याच पुताक ह्या संवसारान आमच्या सोडवणे पासत तेन धाडला. तरी पूण ह्या संवसारी जिवितान जेन्ना आमी जियेता, आमी एके भाशेन जेन्ना देवान ही सगळी संवसाराची रचणार केली, तेन जेन्ना मनशाक शेवटाक रचलो, तेन तांकां आपलेच भाशेन म्हूण केलें. पूण जर तरी आमी देवाचे ऊन आमी ह्या संवसारान म्हूण येयल्या, तरी पूण आमी देवाक वळखिना. देवाक आमच्या जिवितान आमच्यान वळखूंक जायना. बरेच फावट आमी मागणें म्हूण करता, पूण मागणे वरवीं आमी जी उतरां उलयता त्या उतरांचेर आमचो भावार्थ आनी विश्वास आसना. आमकां जाय म्हूण आमी मागता, पूण खरेंच ती देवाची खुशी जावन आसा म्हूण आमी केन्ना चिंतता. जर आमकां तें फावो जायना तर केन्ना केन्ना आमी देवाक पूण शेणता. कित्याक म्हूण देवान दुसऱ्यांक सगळ्यांक दिला आनी म्हाकाच म्हूण तो दिना म्हूण आमी हेचेर नियाळता आनी बरेच फावट मागणें करूंक पूण आमी सोडून दिता. आयच्या शुभ वर्तमानाचेर जेन्ना आमी नियाळ म्हूण करता, अरंभा पासत शब्द ह्या संवसारान म्हूण आसलो. देवान ही सगळी रचना करचे आदीं संवसारान काळोख म्हूण आसलो आनी त्या काळोखान कशे भाशेन आमच्यान फुडें वचोंक जाता म्हूण तेन उजवाड हाडलो आनी शब्दा वरवीं उजवाड आनी सगळी रचना आमकां फावो जाला. त्याच वरवीं प्रवाद्यांचे वरवीं देवान सदांच शब्दा वरवीं
आपली जी मोहिमा जावन आसा ती आमकां दाखोवन म्हूण दिली. तशेंच ह्या वेळार कोरोना व्हायरसान पिडेन आसतना आमकांय जेन्ना आमचो भावार्थ उणो म्हूण जाता, कांयच आमकां दिश्टी पडना, देव आपल्या उतरा वरवीं आमकां मार्गदर्शन म्हूण करता. तो आमकांय एके भाशेन त्याच उजवाडान म्हूण हाडटा. पूण तरी पूण बरेच फावट आमी एकामेका वांगडा उलयता आसतना आमी शब्दांचो वापर म्हूण करता. पूण केन्ना केन्ना आमच्या शब्दांक लागून आमी दुसऱ्यांक दुखयता, दुसऱ्यांच्या जिवितान आमी कश्ट म्हूण हाडटा आनी दुसऱ्यांच्या जिवितान आमी आनंद भरीत जावच्या जाग्यार आमी दुखेस्त मनशां म्हूण जावन जियेता. पूण आयच्या ह्या वाचपा वरवीं देव आमकां उगडास करून म्हूण दिता. जो शब्द ह्या संवसारान येयलो तो मनीस जावन आमकांय हे जिवीत देवाच्या उतरा प्रमाणे जिवंक तेन आमकां दाखयलें. कित्याक आदल्या करोराचे जेन्ना आमी नियाळ करता, मनशांक कमांडमेंट्स देवाचे उतर कितें म्हूण जावन आसले ती सगळी जाणवय आसली. तरी पूण ते एके भाशेन तांकां कठीण म्हूण दिश्टी पडटाले आनी म्हणून तांच्यान सदांच देवाच्या उतरा प्रमाणे आपलें जिवीत तांच्यान जिवंक जायना आसलें. तें सगळें पळोवन पातकी जिवीत जियेता तें पळोवन देवान आपल्या एकल्याच पुताक ह्या संवसारान म्हूण धाडलो. ॲटलिस्ट आपल्या पुताक ती मानून म्हूण घेतली म्हूण आनी तेची उतरां वळखून परतून म्हूण येतली. पूण आयच्या वाचपांनी आमी पळयता त्याच मनशांनी जेजूक पूण वळखूंक ना आनी त्याच जेजूक आमी खुर्सार म्हूण केळयलो. कित्याक जेन्ना आमी आमच्याच गर्वान म्हूण रावता, आमच्यान उजवाड दिश्टी पडना, आमी काळोखान म्हूण उरता आनी ताका लागून सदांच जेन्ना आमी देवाचें उतर आयकता त्या उतराचेर भावार्थ विश्वास आमच्यान दवरूंक जाय. भावार्थ विश्वास दवरूनच जायना, आमकां पाशियेंसपण जाय. आमी चडशीं मनशां 21st सेंच्युरीन म्हूण आमी जियेता. सगळें कितें फास्ट आमकां जाय आनी ते वरवीं जेन्ना आमकां तें मेळना आमी भावार्थपण सोडून आमी आमच्याच अस्तंगी ह्या संवसारी जिविता फाटल्यान धांवता आनी वाट चुकून देवा सरशिले आमी पयस म्हूण वता. पूण आयच्या ह्या शुभ वर्तमानान जेजू आमकां परतून आपल्या गोपान उजवाडान म्हूण हाडटा. त्याच भाशेन काळोख आनी जे खोटेपण जावन आसा तें सगळें पयस व्हरून आमकांय एके भाशेन जुवांवाचे भाशेन गोवायकी दिवंक ह्या संवसारान वावरूंक तो आमकां आपयता. जर होच भावार्थ आमी आमच्या जिवितान म्हूण दवरता आनी त्या भावार्थाक आमी विश्वासी म्हूण रावता तर आमच्यान दुसऱ्यांच्या जिविताचो उजवाड म्हूण आमच्यान जावंक जाता. तर म्हज्या भावा भयणींनो, आयच्या ह्या परबे दिसा पयले सुवातेर जेजूक आमच्या जिवितान वळखून घेवंक आमी जो स्वास घेता त्या स्वासा वरवीं सदांच तो आमचे भितर म्हूण आसा आनी तेच जिवीत जें आमी जियेता तें त्याचेच अस्तंगी आमकां मेळलेली म्हूण आसा. तर देवाक आर्गां आनी दिनवासणी दिवन सदांच भावार्थान तो दाखयता ती वाट उजवाडान आमी जिवंक फावो जावं म्हूण ह्या मिसा बलिदानान आमी देवाची कृपा आनी आशिर्वाद आमी मागुया. आमी सगळीं उबी रावया आनी आमच्या भावार्थाची उच्चारणी करुया. सद मानता देवा सद्बुद्धीदार बापाक, स्वर्ग आनी पृथ्वीच्या रचणारा आनी येशू ख्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोम्या, तो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भीन संभावलो, आंकवार मारी तांय जल्मलो, पोंस पिलाताकार ताणें खूस सोंसले, ताका खुर्सार सोडलो, तो मेलो आनी ताका निकी पिलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गाक चडलो, सोर्पवेदार बापाच्या उजव्याक बसला, थंय तांव जिव्या आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. सत मानता पवित्र आत्म्या, कातोलीक पवित्र सोबीक, भक्तांचो एकठार, पातकांचे बोगसणे, कुडीचें जिवनपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. आमचो सोडवणार आमचे मदें म्हूण आसा. तो सदांच आमचे पासत वावुरता आनी सदांच आमकां देवाची आपणायलोली भुरगीं म्हूण उजवाडान म्हूण हाडटा. तर ह्या मिसा बलिदानान वांटो घेता आसतना आमच्या मनांतली थोडी मागणी आतां आमी देवा मुखार म्हूण दवरुया.
आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी जेजूचो सोडण्याचो वावर वळखून घेवन पोरजेक सोडण्याचो पाटेवेल्यान धरून व्हरूंक तांकां बापाची कृपा मागुया. विश्वासान मागता बाबा आमकां दोयीन आयकून घे. आमच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी पोरजेचे कोश्टबार उणो करूंक वावरूंक आनी प्रामाणीकपणाचो समाज बांदून हाडूंक प्रयत्न करूंक तांकां बापाचो आदार मागुया. विश्वासान मागता बाबा आमकां दोयीन आयकून घे. आमी सगळ्या क्रिस्ताच्या पाडलावदारांनी जेजूच्या येवजण्यांक अणभवून आनी कृपेन वाडून सोडूनची वायट चलोवंक आनी देवाचे कशे प्रमाणे आमकां पावलांनी मारूंक आमकां बापाची कृपा मागुया. विश्वासान मागता बाबा आमकां दोयीन आयकून घे. हे समाजांत कश्टवतल्यांक गरीब दुबळ्यांक आनी एकसुरपण सगळें जेजूच्या जल्माची बरी खबर आयकूंक वांटूंक आनी तांचे सेवेक आयतें आसून तांकां जिवीत समाधान सारूंक बापाचो आदार मागुया. विश्वासान मागता बाबा आमकां दोयीन आयकून घे. भोव मोगाळा बापा, आमी आतां उच्चारलो ते मागण्यांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल. तशेंच आमच्या मनान आमच्या काळजान सगळ्यो ज्यो खाजगी मागणी जावन आसात ती तूं दयेन आयकून घे. आनी सदांच ह्या संवसारान तूं जियेता म्हूण भावार्थ विश्वास दवरून तुजे उतरा प्रमाणे आमचें जिवीत जिवंक आमकां आदार दी. सर पदवीदारां आनी काकुत्सारा देवा, तुजे आख्खे रचणेचो तूं अप्रमीत मोग करताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडे खाल कश्टावलेल्या पासत तुका आमी प्रार्थनान उबारता. ती कोणवाळायन आयकून घे. ही अविचित सुरू जाल्ली पेस्त पिडा निरोंतरोला खायन येवंक आनी हे पिडेक लागून धगधगतल्यांक बेगीनूच एक इलाज आनी तांच्या कुटुंबाक फावो ती बळशक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागून आमी तुजे सरशी येता. ह्या पिडेचेर अभ्यास करतल्या विज्ञानाक एक गुणादीक वॅक्सीन बेगीनूच सोदून काडूंक आदार दी म्हूण आमी तुजे लागीं मागता. आमच्या सरकाराक आनी भोव करून भलायकेक अधिकाऱ्यांक परजेच्या बरेपणा खातीर फावो ती पावलां मारूंक तुज्या जाणवायेन उजवाडाय. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. Madonna,
म्हज्या भाव भयणींनो, हें म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावन म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पोर मानून घेवन. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, ह्या बलिदानान तुजी भक्ती संपूर्णायेन आमी करूंक पावता आनी ताचे वरवीं तुज्या भोगसण्याचे आमकां संपूर्णायेन मेळटा देखून आयच्या दोबाजीक परबे दिसा ही भेटवणी आमच्या हातांतली तूं मानून घे. तुज्या प्रितीवन पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक देन वासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदार आनी सासणाच्या देवा, सर काळी आनी सर थंय आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो तुजो अगणीत शब्द मनीस जालो आनी आमच्या गिन्यानाची किरकोळ दोळ्या मुखार तुजे महिमेचो प्रकाश फांकलो. मनशा रुपान दिसता त्या देवाक ओळखूंक आतां ना दिसता वस्तूंच्या मोगान पेटूंक वचूंक आमची काळजां देखून आतां देवदूता बरोबर आनी स्वर्गीचे सर दळबारा सांगाती तुजे महिमेचे किर्तन आमी निरंतरी गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सौम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशीन कश्ट मरूंक सोसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो, तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी समेस घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिनवासलो, ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस घेयात आनी हातले पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणीक करोराचे हे रगत, पातकाचे भक्षण मेळचे तुमचे पासत आनी समेस मनशा पासत ते वार उरतले, हे म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गोड परगटुया. तुझ्या कुर्सान आनी बोनो जीवपणा वरवीं तुवें आमकां सोडोयली सोम्या. संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता.
सुरेस्परा अख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडोय. पुनर्जीवनपणाचो भरोसो धरून मेलेल्या त्या आमच्या भाव भयणींची काकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टगोती मेलेल्या सोमेस सांग तुजे पळजळीत मुखामोळ पावूंक फावो कर. आम्हा सोमेसांची दया कर म्हूण आमी मागता. अनकवार मारी देवाचे माये सांगाती, तिच्या पोती भाग्यवंत जुजे आनी भाग्यवंत दोन दुतां आनी सर्व काळी तुका मानवल्यात त्या सगळ्या भोगतां बरोबर सासणांच्या सुखांक आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू ख्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगता, त्याच जेजू ताय, पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वद्वैतार बापा, सर्वोंदोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणा. आमेन. आमच्या सोडूनणाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेले प्रार्थन आमी सगळी धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरायक आयज आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस, आनी आमकां ताणेन पडून दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत संस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखांक आनी आमच्या सोडूनणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशेन उतरेकता. तर आमकां तुज्या उदार काकुतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटी, पदवी आनी महिमा तुशीच सासणाच्या सासणांक. सौम्य जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां हांव दितां. आमच्या पातकाचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल, आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी, आनी तूच तिका एकवटून सांबाळ, जो जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक माई मोगान शांती दियात. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काटले आमची काकूत कोर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काटले आमची काकूत कोर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी जी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक आपयला ती आमी सगळीं सुभागी. सौम्या, तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. म्हज्या जेजू, भोव पवित्र संस्कारान तूं सदांच हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानतां. सगळ्या वस्तून परस तुजो हांव मोग करता जेजू, आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजे भोव ओमळीक मांस रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजान ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतून आसलोल्या परी हांव तुका वेंग मारतां, आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटता. तुजे सरशिलो कडसरूंक म्हाका केदीच दिवं नाका. आमेन. Sole
प्रार्थुया. जेजूच्या आनी आमच्या भोव मोगाळ बापा, आयच्या दिसा जल्मलो आमचो सोडवणार आमकां तुजी भुरगीं करूंक आयलां, तर संवसारांत आमचे जिणेक अदीक ताचो उपकार घेवंक स्वर्गार ताच्या अमोर जिवितान आमकां सगळ्यांक वांटो दी. ह्या आमी मागता तुज्या प्रतिवन पुता जेजूचे नांवी. आमेन. मातसो वेळ बसात. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, तुमकां सगळ्यांक आमच्या बजिलिकांत आसा त्या आमच्या पाद्री ब्रदर्स आनी जी कोण आमचे बरोबर वावतात तांच्या नांवान तुमकां सगळ्यांक हांव हॅपी क्रिसमस म्हणटा. त्याच बरोबर तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा, कित्याक तुमी व्हडा भक्तीन सायबाच्या कोयंतान हांगसर सायब आसा म्हणून तुमी येतात, नाजाल्यार तुमी इतल्या व्हडा भक्तीन कशीं येतलीं आसल्यात. ताणें आमचे पासून खूब मागलेलें आसा आनी ताचे विनोतीन आमकां मेळ्ळेलें आसा आर्कां दिवंक, आनी जेजूच्या एकवटांत अदीक खोलायेन आमचें जिवीत सारूंक तुमी हांगसर येतात. तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. पूण तुमीच न्हय हांगसर हाजीर आसलेलीं, आख्ख्या संवसाराक लोक हांगसर ह्या आमच्या मिसान वांटो घेतात. तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा आनी आमी एकामेका पासत मागोत रावया. हांगसर हे मीस आमचे पासून भेटयल्ले आसा तांकां हांव देव बरें करूं म्हणटा. फादर जॉन आनी फादर जस्टीन कोयरान हांगसर बरे भाशेन माणसुगेन गायन केलेलें आसा, तांकां हांव देव बरें करूं म्हणटा. वाचपां आतां खूब जाणां फुडें येतात. आमी तुमकां नंबर दिलोलो आसा, तुमकां तर वाचपां करूंक जाय, ह्या नंबराचेर तुमी फोन करात आनी कोत्तात. तुमी फोनूच न्हय पूण तुमचें नांव धाडीत तर हिंच्या दिसा हिंच्या मिसाक, जाल्यार तुमकां तीं वाचपां धाडटलीं आनी वाचपां तुमच्यान घराक वाचून तयारी करून हांगसर मातशी प्रॅक्टीस करून बरे भाशेन वाचूंक जाता. आनी हे परी देवाचें उतर आमी वाचतना परगोडटा, तर ह्या नंबराचेर तुमच्यान फोन करूंक जाता. 9623639257. तुमकां तर मिसान वांटो घेवंक जाय, तुमी जाणत नंबर, तरी पूण हांव तुमकां हो नंबर सांगता. पूण तुमी वॉट्सॅपाचेर आमकां मॅसेज धाडीत जाल्यार अदीक सोंपें जाता. नांव कितलीं जाणां येतलीं हिंच्या दिसा आनी हिंच्या मेसान वांटो घेतलीं, हे भाशेन 4 वस्तू तर तुमी आमकां ह्या पद्दतीन धाडशात. सोंपेपणी आमच्यान तुमकां हांगसर जागो दिवंक जाता. हें कोविडाक लागून म्हण हितूं, पूण जेन्ना आमी फामिलींत आसता तेन्ना आमच्यान बरोबर बसोंक जाता. तर हो नंबर 9075212942. ह्या दिसांनी तुमी कुमसाराक आयिल्लीं आसल्या तर हांव तुमकां देव बरें करूं म्हणटा, कित्याक तुमचो भाव तुमी अखोंड केलेलो आसा. तर आयतारा दीस मिसां सकाळचीं आसतलीं 7, 8, 9, 15, 10, 15चे मीस इंग्लीश भाशेन सदांच. पयलेर मध्यानीर मीस आसतलें 11:30 आमी स्टार्ट करया, म्हणजे थोडो वेळ मागण्यांत आनी मागीर 12 मागीर स्टार्ट करूंक जाता. तुमचें नांव दिवंक जाता आनी तुमकां ते कन्फर्मेशन धाडटले. आनी मागीर दिसाची म्हणना हितून तेच भाशेन 7, 8, 9, 15, 10, 15चे मीस इंग्लीश भाशेन आसतलें. सगलीं आतां उबी रावन आशिर्वाद घेवया. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं, तुमचे सवे आसूं. आमच्यो तकल्यो बागोया. अगणीत आनी मोगाळ बापाक आपल्या पुताच्या मनशापणा वरवीं मनशा मदलो काळोख पयस केलोय आनी ताचे महिमेवन जल्मा वरवीं ह्या पवित्र दिसा ताचो बाप अगणांचो काळोख पयस करूंक आनी सुगुणांच्या उजवाडान आमकां सगळ्यांक हाडूंक. आमेन. बापान आपल्या पुताच्या जल्माची संतोश भरीत खबर गवळ्यांक दिवंक आपल्या दुतांक पाठयले. तोच बाप तुमचे काळजान संतोश भरूंक आनी शुभ वर्तमानाचे दूत तुमकां करूंक. आमेन. बापान आपल्या पुताच्या मनशापणा वरवीं स्वर्ग आनी संवसाराक मदें एकवट घडोवन हाडलो.
तो तुमकां आपली शांती आनी इश्टांगूत दिवन आनी सर्गीच्या सुखान तुमकां पावूंक आमेन. आनी सर पदवीदार देव बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवूं आनी तुमचे सवे सदां काळ आसूं. आमेन. वचून यात जेजूचे मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. भायर वेथाणा हे सायडीन वचात कित्याक थंयचो लोक